नमस्कार भुरग्यांनो, आज आमी परीक्षेत कारभारी चीट कशे तरेन बरोवची तशेंच परीक्षेत ताचे मूल्यांकन कशे तरेन जाता ह्या विशीं म्हायती मेळोवया। कारभारी चीट म्हळ्यार कितें? जी चीट आमी कार्यालयीन अधिकाऱ्यांक बरयतात ताकाच आमी कारभारी चीट अशें म्हणटात। परीक्षेच्या नदरेन कारभारी चीट बरयतना लक्षांत दवरपा सारके महत्वाचे मुद्दे। चीट बरयतना चीट बरयतल्यान आपलो नामो सगळ्यांत वयर समासाक म्हळ्यार मार्जिनाक तेंकून बरोवचो। नामो बरयले उपरांत एक वळ सोडून तारीख बरोवची। तारीख बरयले उपरांत एक वळ सोडून ज्या कार्यालयीन अधिकाऱ्याक चीट बरयतात ताचो कार्यालयीन नामो बरोवचो। कार्यालयीन नामो बरयल्या उपरांत एक वळ सोडून विशय बरोवचो। हो विशय मुद्द्याक धरून एका वाक्याचोच आसचो। विशय बरयले उपरांत एक वळ सोडून जाका आमी चीट बरयतात ताका संबोधीत करचें, देखीक भोवमानिस्त। संबोधना उपरांत एक वळ सोडून जाका आमी चीट बरयतात ताका अभिवादन करचें, देखीक नमस्कार। अभिवादना उपरांत एक वळ सोडून चीट बरोवपाक सुरवात करची। चिटयेक उण्यांत उणे 3 परिच्छेद आसचे। परिच्छेदाची सुरवात समासाक तेंकून करची। दर परिच्छेदा फाटल्यान एक वळ सोडची। चिटयेची सुरवात सरळ विशयान करची न्हय। सगळ्यांत पयलीं आपली वळख करून दिवची, ताच्या उपरांत चीट बरोवपाचें कारण सांगचें। दुसऱ्या परिच्छेदांत मुद्द्याक धरून विशय मांडचो, गरज आसल्यार सुचोवण्यो दिवच्यो। निमण्या परिच्छेदांत चिटयेचो शेवट करचो, तुमचो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाची विनंती करची। आतां आमी परीक्षेंत कारभारी चिटयेची गुणांची विभागणी कशे तरेन जाता ती पळोवया। चीट बरयतल्याचें नांव आनी नामो बरोवपाक अर्दो गूण, तारीख बरोवपाक अर्दो गूण, जाका चीट बरयतात ताचो कार्यालयीन नामो बरोवपाक अर्दो गूण, विशय अर्दो गूण, सुरवात म्हळ्यार प्रस्तावना, मध्य म्हळ्यार विशय विस्तार आनी शेवट ह्या तिनूय परिच्छेदां खातीर 2.5 गूण, शेवट म्हळ्यार चीट बरयतल्याचें नांव आनी निशाणी करपा खातीर अर्दो गूण, एकूण गूण 5 गूण। आतां आमी कारभारी चिटयेचो एक नमुनो पळोवया। तूं राजेश देसाय रावता लक्ष्मी निवास आकेआल्त मडगांव ह्या नाम्यार। तुमकां रस्त्या वयल्या सुण्यांचो खूब त्रास जाता म्हूण ताचेर उपाय घेवपाक नगरपालिकेक चीट बरय। आतां आमी चीट बरोवपाक सुरवात करुया। सगळ्यांत पयलीं आमकां नामो बरोवपाक जाय जो आमकां प्रश्नपत्रिकेंत दिला। राजेश देसाय, लक्ष्मी निवास, आकेआल्त मडगांव, गोंय। ताच्या उपरांत एक वळ सोडून आमकां तारीख बरोवपाक जाय, 29 डिसेंबर 2020। ताच्या उपरांत एक वळ सोडून आमकां जाका चीट आमी बरयतात ताचो कार्यालयीन नामो बरोवपाक जाय। सेवेक नगराध्यक्ष, मडगांव नगरपालिका, मडगांव, गोंय। भुरग्यांनो, लक्षांत दवरा, कार्यालयीन नामो बरोवपाक सुरू करच्या पयलीं सेवेक हें उतर बरोवप खूब गरजेचें आसता। ताच्या उपरांत एक वळ सोडून आमकां विशय बरोवपाक जाय। विशय हो एकाच वळीचो आनी मुद्द्याक धरून आसपाक जाय, जसो हांवें हांगा बरयला, रस्त्या वयल्या सुण्यांचो जावपी त्रास। ताच्या उपरांत एक वळ सोडून भोवमानिस्त, एक वळ सोडून नमस्कार, एक वळ सोडून
परिच्छेदाक सुरवात करची. पयलो परिच्छेद आपली वळख करून दिवची, तशेंच पत्र बरोवपाचें कारण सांगचें. हांव आके आल्त मडगांवचो एक नागरीक. आमकां रस्त्या वयल्या सुण्यांचो खूब त्रास जाता. ह्याच विशयाचेर तुमचें लक्ष ओडपा खातीर हांवें ही चीट बरयल्या. एक वळ सोडून दुसरो परिच्छेद बरोवचो. आमच्या आके आल्त ह्या वाठारांत दिसान दीस बेवारशी सुण्यांची वाड जायत चल्ल्या. ती येरादारीक आडखळ हाडटात. रस्त्यार ती अचकीत धांवून आयिल्ल्या कारणान साबार अपघात घडिल्ले आसात. दीस रात ती भोंकत आसतात. तांकां लागून आमकां रातची न्हीद पडना. सदांच जागरणां जाल्ल्या कारणान ताचो परिणाम आमच्या भलायकी तशेंच आमच्या कामाचेर जाता. ह्या सुण्या मदीं जायतीं पिसावल्लीं सुणीं आसात जांकां रेबीज रोग जाला. ती कोणाकय अचकीत येवन चावतात. कालूच आमचो शेजारी रेबीज रोगाक लागून भायर पडलो. ह्या बेवारशी सुण्यांक लागून पुराय वाठारांत भंयाची सावळी पसरल्या. एक वळ सोडून शेवटचो परिच्छेद बरोवप. आशा करता की तुमी हाचेर बेगोबेग उपाय घेवन आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करतले. एक वळ सोडून बरें मागून. एक वळ सोडून तुमचो विश्वासू चली आसत जाल्यार विश्वासी, उपरांत तुमची सय आनी तुमचें नांव राजेश देसाय. तुमचे खातीर एक घरपाट आसा, तो म्हळ्यार असो. तूं राजश्री देसाय रावता लक्ष्मी निवास, आके आल्त मडगांव ह्या नाम्यार. तुमच्या वाठारांत चोरयांचें प्रमाण वाडलां. ताचेर उपाय घेवपाक पुलीस अधीक्षकाक चीट बरय. आशा करता की तुमकां हें पत्र लेखन बरे तरेन समजलां आसतलें आनी परिक्षेंत तुमी चडांत चड गूण घेवपाचो प्रयत्न करतलीं. दुसरे फावट परत आनी एकदां मेळुया एका नव्या विशया बरोबर. तो पर्यंत देव बरें करूं.